पास्कांचो चवथो आयतार. जराल प्रस्तावन. आज पास्कांचो चवथो आयतार आनी आयची देवस्तुती जेजू बरो गवळो म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. आमी सबार गवळी न्हय, पूण आमी गवळ्यांक आनी शेळयांक पळयला. शेळी अस्कत आनी दुस्मान ग्रासूंक येतना ताका झुजूंक तांकां ना. आमी पळोवंक फुरो गवळी फुडें वेता आनी ताच्या फाटल्यान शेळयो वेतात. गवळी एका जबाबदारेच्या मुखेल्याचें प्रतिरूप. आपल्या जबाबदारेक भक्तीपण आनी हेरां विशांत खंत हुस्को तो दाखयता. पोरन्या सोल्ल्यान प्रवादी देव तांचो गवळी आनी तांचो खंत हुस्को करता म्हूण ते समजल्ले. नव्या सोल्ल्यांत जेजू हांव बरो गवळी म्हणटना गवळी ह्या उतराक तो स्पश्टीकरण दिता. जेजू आमचो बरो गवळी जावन ताणें आपलो जीव आमचे पासत कुर्सार पेटयलो. जेजूचे पाटलावदार जावन आमी संवसाराच्या चडवणे पासत वावरूंक आसा. जर जेजून आमचे पासत बरो गवळी जावन इतले सकट केल्यार आमी आमकांच विचारूंक आसा. आमी ताची शेळी जावन ताका विस्वासी आसा. तर ह्या संभ्रमांत जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिणी सारूंक कुरपा मागून घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयले वाचपांत भाग्यवंत पेद्रू क्रिस्तांवांनी जेजू थंय फाटीं परतूंक आनी ताचे थंय तांचो संबंद समा करूंक उलो दिता. तांणी प्राचीत करून तांकांच ह्या खोट्या संततींतावन राखूंक आपण दिता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रू नितीवंत कित्याक कश्टतात म्हणल्या सवालाक जबाब दिता. तो आमकां जेजूक पळोवंक सांगता. कित्याक जेजू कश्ट सोंसून मरणांत भितर सरून तो जैतिवंत जाता म्हणलें सत स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत जुवांव. आयच्या सुवार्थेंत जेजू बरो गवळी म्हणलें आमकां विवर्सिता. देवाच्या कुशेक खाल जावन जेजू संवसारांत आयलो आनी सर मनशांनी देवा थंय जियोंक जाय म्हणलो ताच्या मिसांवाचो शेवट. तर जेजू बरो गवळी जावन आपल्या शेळयांचें कशें पोशण करता तें आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांक तुवें पवित्र सभेचे गवळी जावन नेमलाय. तांणी सर्वांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आपल्या जिणेंत घेवंक तांकां शिकय. अशें हर एक हिंडाच्या शेळयांक तांच्या परमणान वळखूंक आनी सर्गींच्या चोरवाक तांकां व्हरून पावोवंक तुजी मजत आनी गटाय तांकां लाभय म्हूण मागता. दुसरें भारत देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राज्यकारभाऱ्यांक नीज फुडाऱ्यांच्या लक्षणांन भर. जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आपल्या शेळया पासत आपलो जीव तांणी जरोवंक आनी शेळयांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांचे थंय उदार मन आनी मोळ काळीज रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्त आनी प्रायेस्ता पासत. दयाळा बापा, आमच्या घरांनी आनी गांवांनी आसच्या पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या सावळेन दवर. कश्ट दूख मनशा जिवाचो वांटो म्हळें समजून जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिणी सारूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी वजणां पासत. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी वजणांक तुका समर्पिता. तांच्या जिणे पयनार तुजो सांगात लाभय. संवसाराच्या वायट चालींक सांपडनासतना जेजू बऱ्या गवळ्याच्या जतनेकाल जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. पांचवें येवकरिस्ताक हाजर आसल्या सर्वां पासत. कनवाळ्या बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या संभ्रमाक हाजर आसल्या आम्हा सर्वांक तुज्या आदारान आनी देण्यांनी भर. जेजू बऱ्या गवळ्याच्या देखी प्रमाणें आमचें जिवीत माया मोगाचें सूख संतोशाचें जावन रुपांतर कर म्हूण मागता.